सारखे खोडवाल जेली कडेन सगळी शेतां आहाय तितली आनी इतलें कोण आनी एक इश्यू हे ओडीपीचेर आमगेली देर आर लॉट ऑफ शेत पासून एग्रीकल्चर दाखयला हाय 18K म्हणल्यार कितें 18K इज वेरी क्लियर यू कांट कन्वर्ट द लँड एनी फील्ड ऑन द 18K यू कॅनॉट द लॉ इज स्टेट इवन दॅट दे हॅव डन कंस्ट्रक्शन्स मॅन Vijay Sardesai is on record in the assembly saying that the ODPs have to be they have not followed proper procedures and that we are going to do them again. और कितें जाला बीजेपी सरकार पासून आसा जाय जर नो मॅन्स लँड सरकार जालो आमगे डिमांड आहा कितें आतां डिमांड आमगे डिमांड ODP स्क्रॅप करून पोत्तून पीपल लोकांगे ऑब्जेक्शन सजेशन्स घेवन सारकी बरे भाशेन प्लॅन जावपा जाय विजय सरदेसायन प्रॉमिस केले ते भाशेन असेंब्लीन नाल्यार विजय सरदेसाय फोटींग पण करतलो गोंयकारांक ना जाल्यार एंटी करप्शनान सो मोठो तेंचेर केस रजिस्टर करपाक जाय गरज आहा तेन्ना विथ द कन्सेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आमी म्हापशान प्लॅन केल्लो आनी म्हापसा जो बस स्टँड आहा हो एंड ऑफ बॉर्डर म्हणजे बोडगेश्वराचे जस्ट ऑपोजीट सायडीक केल्लो आनी ही डावन टावन स्कीम पळय आहा थंय ती कमर्शियल एरिया केली बिकॉज इट इज अ कोमलीदाद लँड आनी कोमलीदाद ओन्ली गव्हर्मेंट कॅन एक्वायर आतां हेंकां ते स्कॅम करपाक जाय हेंकां शेअर गावपाक जाय म्हणून हे भाशेची स्कीम केल्या आतां म्युनिसिपालिटी सुपरसीड करता पीडीए सुपरसीड हेका करता जेन्ना MLA आहा तेच मिनिस्टर आहा तेंच्या कन्सेंटान आमी प्लॅन केला जर बस स्टँडाची जागा बाकीची सगळ्यो जागा थंयच उरल्यो बस स्टँड हांगा केला परत सो कळना की ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटाक म्हापसा सिटी डेव्हलप करपाक जाय काय नाका. काँग्रेस आता हायकोर्टान वचपाची तयारी करता. आदोगादाचो सल्लो घेवप खंय चल्ला. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे.